Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. घोगळ हाऊसिंग बोर्ड सुन्नी गुलिस्तान मस्जिद वाठारांत जाल्ल्या खून प्रकरणात आतामेरेन फातोड्डे पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्या दुबावित्यांनी मडगांव कोर्टात जामिनाक अर्ज केल्लो. पुलिसांचो जामिनाक विरोध. 30 जानेराक दनपारा 2.5 वरांचेर 2 गटां मदीं वाद जावन जीवघेणो हल्लो जाल्लो. तांचे मदीं खंय पयलीं सावन वाद आशिल्लो. पुलिसांनी अटक केल्ल्या मुखेल आरोपी अक्रम खानान अली खानाक सुरो तोपलो. हल्लो करपी अक्रम खानाक खंय साहिल म्हणटा ताणें एकल्यान सुरो दिल्लो. हल्ल्या उपरांत पीडित अली खान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत वेल्ले कडेन सोंपलो. हल्लो पूर्व नियोजीत आसुये म्हूण पुलिसांक दुबाव. पुलीस फुडें सांगतात की पुलीस कस्टडीत आसतना आरोप्यांनी पुरावे नश्ट करपाचो यत्न केलो. मुखेल आरोपी अक्रम खानान खंय इनरवेरांत मोबायल लिपयल्लो. पुलीस स्टेशनावेल्या वॉशरुमांत वचून खंय एकल्याक फोन करून पुरावे नश्ट करपाचो यत्न केलो. जेन्ना पुलिसांनी हो फोन घेवपाचो यत्न केलो तेन्ना ताणें खंय सिम कार्ड दातांत चाबून मोडून उडयले. मजगतीं आरोपी उबेदुल्ला अब्दुल्ला माकंदराच्या जामीन अर्जाक विरोध करतना फातोड्डे पुलिसांनी चौकशी वेळार केल्लो हल्लो पूर्व नियोजीत म्हूण दुबाव असो नमूद केला. पुलीस सध्या चौकशी करतात. तेवटेन मडगांव JMFC कोर्टान मुखेल आरोपी अक्रम खानाची पुलीस कस्टडी 5 दिसांनी वाडयल्या जाल्यार हेर 3 आरोप्यांक ज्युडिशियल कस्टडी. एक्यूज नंबर 2, 3, 4 म्हणजे आम्ही जी बेल फायल केली फॉर 3 एक्यूज दे बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर द JMFC फॉर रिमांड. इट वॉज द सेकंड रिमांड. फर्स्ट रिमांड वेन दे वर प्रोड्यूस्ड तांकां 7 दिसाचो रिमांड दिल्लो. नाव अगेन द पुलीस वर आस्किंग फॉर द रिमांड ऑफ मोर 7 days. So we argued the remand, saying that ki police custody of the accused is not required, and based on the arguments, the JMFC has granted the judicial custody. Now the accused has been taken to the judicial custody, and the bail is kept on 12th Feb in the morning. So total, how many accused are there in this matter? Total there are 10 accused. Some of the accused had filed anticipatory bail application. So it is pending before district court. As per this thing, police say what they had filed. The main accused number 1, their role they had shown as the main accused. Now the bail application we had filed for accused number as per the FIR is 789. So we have to see the role now. So based on the say what they had filed, we'll argue the bail application. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सावियो डायज.